एफसी गोवान चौथ्या आयएसएलांत बऱ्या कामगिरीचेर वस्तादपणाक दावेदार म्हूण स्वताक सिद्ध केला। आता सर्जिओ लोबेराचे टिमी मुखार नव्या वर्साचे सुरवातेक 4 दिसांत 2 मॅची खेळपाचें आव्हान। नव्या वर्साचे पयले मॅची 3 तारखेक एफसी गोवा एटीके आड कोलकातात खेळटले। उपरांत 6 तारखेर तांची गुवाहाटीत नॉर्थ ईस्ट युनायटेड आड गेम। आता मेरेन सरासरी 7 दिसांत 1 मॅच खेळपी लोबेराचे टिमीक हें आव्हान कशें पेलवता ताचेर गोंयचो हो पंगड खरोच फेवरेट काय कितें तें थारतलें। एफसी गोवा चौथ्या आयएसएलांत 4 गेमी जिखल्यात आनी 2 हरल्यात। सर्जिओ लोबेराच्या पंगडाचे आता 6 गेमी उपरांत 12 पॉयंट जाल्यात आनी ते 5व्या सुवातेर आसात। पूण तांच्या वयर आशिल्ल्या सगळ्या क्लबांनी एफसी गोवा परस 2 मॅची चड खेळ्ळ्यात। आता तांच्या हातांत आशिल्ल्यो दोनूय मॅची एफसी गोवा जिखत जाल्यार टॉपार पावतले आनी थंय लोबेराचे पंगडा कडेन 2 पॉयंटांची लिडूय आसतली। पूण ही गजाल इतली सोंपेपणी साध्य जावपाक कठीण। हाचे कारण म्हळ्यार ह्यो दोनूय गेमी अवे आसात। पयलीं बुधवारा एटीकेच्या घरच्या मैदानार एफसी गोवाचो कस लागतलो। उपरांत शेनवारा लोबेराचो पंगड गुवाहाटींत नॉर्थ ईस्ट युनायटेडाच्या घरच्या मैदानार खेळटलो। दोनूय अवे गेमी आसा खऱ्यो, पूण एफसी गोवा कडेन ह्यो जिखपाची तांकूय आसा। एटॅकांत फेरान कोरोमिनास, मान्युएल लांजारोटे आनी हेर फॉरेन प्लेयर पेजाद खेळ करतात, पूण डिफेन्सांतलो प्रॉब्लेम अजुनूय सुटूंक ना। फाटल्या गेमीत एफसी पुणे सिटीन फातोड्ड्या येवन गोंयकारांक हरयिल्ल्यान एफसी गोवाक मातसो सेटबॅक बसलो। तांचो गेम प्लॅन हे होम मॅचीन पुण्यान हालयलो। आता मुखार नव्या वर्साचे सुरवातीकूच 2 मॅची 4 दिसां भितर खेळचे पडिल्ल्यान कोच लोबेराक कशा तरेन स्टार्टिंग 11 देंवयता तशेंच एक प्लॅन चलना जाल्यार प्लॅन बी तयार दवरता काय कितें हाजेर सगळ्यांचें लक्ष उरतलें। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। आता पळोवया फातोड्ड्या माडेलांतले इमॅक्युलेट कन्सेप्शन कपेलाचे मेडालिया मिलाग्रोसा सायबिणीचें वर्सुकी फेस्त। सायबिणीचे विनवणी सोल उद्विता देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आणि तुमच्या घराण्याचेर आपलो भरपूर आशीर्वाद करो। इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सएप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात। नमस्कार।